कॉन्फरन्स जितेंद्र वायगणकर हाच्या वांगडा ताजेर जो अत्याचार जाल्लो आनी त्या अत्याचारा वरसून तेणें कंप्लेंट घालून RTI मारून इन्फॉर्मेशन मेळिल्ल्या उपरांत काही गोष्टी आमकां समोर आयल्यो. जेन्ना एक नेबर तेंच्यांनी तेजेर कंप्लेंट केली आनी ती सबज्युडायज आसा, FIR जाली तेजेर. FIR जाल्या उपरांत तांकां पुलिसांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनाक लॉकअपान दवरून सेंट्रल जेलीन पावयले. FIR जाल्या उपरांत फुडलो प्रोसिजर जालो. हे प्रकरण जे आसा हें 2023 सालांतले तारीख सांगशी 19 नोव्हेंबर 2023. सो ह्या दिसा जी जेन्ना तेजेर कंप्लेंट जाली ताज्या उपरांत जायती बाचाबाची जाली. त्या टायमाचेर म्हापसा SDPO जुबा दलवी आशिल्ले, PI निखील पालेकर आशिल्ले, PSI सुनील पाटील आशिल्ले. सो त्या टायमाचेर सो आतां हे सगळे थोडे जाण भितरले ट्रान्सफरी जाल्ले आसा. सो हे कंप्लेंट जेन्ना जाली सगळे जाले तेंच्यांनी बेल आउट जावन ते भायर सरले. मॅटर सबज्युडायज आसा. सो आमचो मेन मॅटर जो आसा हो आसा जेन्ना पुलीस काही गोष्टींचेर जेन्ना FIR करता, विक्टिमांक सपोर्ट करून एक्युजांक भितर उडयता आनी काही गोष्टीन गुटलायता अननेसेसरी एक्युजांक सुद्दां. सो तितूनची हे एक प्रकरण आसा. हे जाल्या उपरांत आफ्टर 3-4 मंथ्स पुलिसांची गाडी जी ट्रॉपा जी मायकल लोबो आनी सिसिलिया लोबो हेंच्या घरा कडेन वयता आनी तांच्यांनी हेजेर कंप्लेंट घातलेली की हे खंय तरी गॅस्चर करता तांकां, त्रास करता तांकां आनी जाप जितेंद्र वायगणकरान जाप विचारली म्हणून ताका भितून रेडवितान घातलो आनी अरेस्ट करून दवरलो. सो आफ्टर 4 मंथ्स जेन्ना पुलीस म्हापसा जी आमची पुलिसांची गाडी हेचेर आयली, ट्रॉपा वाड्याचेर आयली आनी जेन्ना ती भितून वयता ती CCTV फुटेजीर कॅप्चर जाता. सो तुमकां हांव दाखोवंक शकता की ही जी CCTV फुटेज आसा ही हांगासर हे तेंचें घर आनी हे ओपनंट आहा पळय तेंचें आनी ही पुलिसांची गाडी. जेन्ना गाडी सारकी येता आनी वयर वयता. पयलो कोणाक दुबाव ना कित्याक सांग गाडी खंयसरी कोणाची येवंक शकता कळना. पण जेन्ना CCTVचेर जेन्ना तेंचो नंबर कॅप्चर जालो त्या टायमार मातसो दुबाव मारूंक लागलो की ही गाडी कित्याक लागून. आनी ती बीन जेन्ना आमी सर्च केलें, जेन्ना वायगणकरान सर्च केलें की ही गाडी कोणाच्या नांवार आसा आनी कोण चलयता पळय जाल्यार तेन्ना कळोन आयलें की पुलीस हेडक्वॉर्टराची गाडी आसा म्हणून. सो ताणें मातसो दुबाव मारलो म्हणून आमची हेल्प घेतली NGOची आनी RTI मारली आमी की आपल्याक अशें अशें प्रॉब्लम जाल्ले. आफ्टर 4 मंथ्स पुलिसांची गाडी हेंच्या घरान कित्याक ज्या जाग्याचेर ह्या घरान पुलिसांचे लिंक कांयच ना, ऑफिशियलूय कांय ना कित्याक तेंच्या घरान कोणूच ना. जो आसा तो फिल्म इंडस्ट्री कनेक्टेड आसा आनी लायक दे आर प्रॉपर्टी सेलर्स, बायर सेलर्स, ब्रोकर ते अशें हितून. सो हांकां तेंची आयडिया आसा म्हणून ती RTI मारपाक गेली. त्या टायमाचेर RTI आमकां कळोन आयलें पण RTI मारल्या उपरांत आमकां मातशें त्रास जालो. वर्सभर गेले RTIची सगळें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता म्हणसर. सो RTI जेन्ना गावली तेन्ना कळोन आयलें की ही जी गाडी आसा ही पयली SDPO म्हापसा आशिल्ले जुबा दलवी तांकां आसली अलर्ट केल्ली. ताज्या उपरांत तेंची जेन्ना ट्रान्सफर जाली ही कंप्लेनी जाल्या उपरांत ट्रान्सफर जावन ते पेडण्या PSIक गेले. थंयसर ते एका SDPO कडून गेले. सो तेन्ना थंयसर गेल्या उपरांत ही गाडी थंय गेल्ली आसा. सो त्या कारणाक लागून जेन्ना म्हापसा ज्युरिडिक्शनाक SDPO दुसरो आहा आनी पेडण्याचो SDPO दुसरो आसा जाल्यार ही गाडी हांगा जर येतले जाल्यार म्हापसा SDPO तेंच्यांनी एक्चुअली इन्फॉर्म करपाक जाय आसता की आमची गाडी अशी अशी येवपाची कित्याक इन्सिडंट कितेंय घडोवंक शकता, कसलीय घटना घडोवंक शकता. ताका लागून तेंची डायरी ज्यो आसता स्टेशन डायरी ती मेंटेन करपाक जाय. सो एज पर तेंचो जो बूक आहा त्या बुकाचेर आमकां कळोन आयलें, आमी बरोवन घातले RTI तेन्ना आमकां कळोन आयलें की ही गाडी जी आसा ही गाडी जे ड्रायव्हर आसा चलोवपी तो आसा IRBचो. ताचें नांव जावन आसा, तेचें नांव सांगता कंप्लेंट फॉर्मान तेंचें आहा IRB PCB नंबर 21022 श्री वैभव सावंत ऑफ 2nd IRB Altino Panjim. आनी दुसरो जो आसा पळय तो होमगार्ड आसा अमित पार्सेकर ऑफ पेडणे सब डिव्हिजन पेडणे. सो हेंच्यांनी जेन्ना थंयसर ही गाडी घेवन तेंच्या घरान वचोन घरांसून बॅगा घेवन भायर सरता ऑफिशियल. पण तीच गाडी तेंच्या कॉल रिकॉर्डा प्रमाणे तेंचो जो बूक मेंटेन करतात तेज्या प्रमाणे दाखयता की ते कोणाक तरी VVIP हाडपाक रवींद्र भवनात मडगांव वयता. म्हणजे पेडण्या साकून मडगांव साकून ते परत पोरवोरी अशें ते रुटीन सारको तेंच्यांनी बरोवन जे आमकां आहा पळय ते रिकॉर्ड दिल्लो आसा हो रिकॉर्डाचेर.
पण खंयसरूच मेन्शन केल्लें ना, तांच्यांनी खंयसरूच स्पेसिफिकली बरयल्लें ना की इन बिटवीन रिटर्न वयताना आमी ट्रोपा वाड्याचेर शिवोले सडक्यान केल्ली हा गाडी. सो ती खंय तरी अनऑफिशियल गाडी थंयसर वयता आनी ती बॅगां उखलून हाडटा. सो बॅगां बीन कशी की पयशे भरून. आय कॅन क्लेम दॅट, कित्याक तुमी अनऑफिशियल थंय वचपाक कारण कितें? हे जे दोग जाण आसा हे भायल्या भायर खंय तरी SDPOची गाडी मिसयूज करता काय कितें? हो प्रश्न आयज आमकां निर्माण जाला. कित्याक ज्या जाग्याचेर आमचेर कंप्लेनी जाता, पुलीस हरशी केन्ना येयना आनी फर्स्ट टायम पुलीस ते पेडण्याचे पुलीस हांगासर येवन गाडी घेवन बॅगां उखलून घेवन वयता. हे कित्याक लागून? जेन्ना आमी सगळे SP सगळ्यांक सांगलें, SPंची उडवा उडवी जाली त्या टायमाचेर. अक्षित कौशल आशिल्लो. ताज्या उपरांत आमी कमिशनान सांगलें, कमिशनान तांकां डायरेक्शन दिलें की आमकां इन्फॉर्मेशन दी. इन्फॉर्मेशन आयज पर्यंत गावलें ना, म्हणून आयज आमी कंप्लेंट जी आहा पळय ती फायल केल्ली आसा टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा स्टेट, टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस एंड टू द विजिलन्स डायरेक्टर. कित्याक ही जी केस आसा पळय ही कळपाक जाय आमकां की हे जे दोग जाण आसा IRB जो कॉन्स्टेबल आसा जो हांगासर अलॉट केल्लो आसा आमच्या पेडण्या एका PSाक म्हणजे DYSP SDPO, तो त्या DYSPची गाडी घेवन SDPOची गाडी घेवन शिवोले ट्रॉपान कित्याक आयलो? फाल्यां कोणी कोणाचे यूज करतले? सो ज्युडिक्शन इन्चार्ज आसा पळय तांकां ते इन्चार्ज दिल्या, ते दुसऱ्या ज्युडिक्शनान वचोंक शकना असो कायदो तेंचो सांगता. सो त्या प्रमाणे जे आमचे कडेन आयला पळय इन्फॉर्मेशन, त्या हितून म्हणटा की हेंकां जे हरेसमेंट जाल्ले आसा, आज जे त्रास जाले ते सफर जाल्यात. खुबशी गोष्टी आसात भितून की तेंच्यांनी सांगले सगळ्यांक. तर सब ज्युडिस असल्या कारणान लागून भायल्या भायर FIR कोण विड्रॉ करूं शकना आनी पिटोवंक शकना. जे जाता एक तर तुका कॉशिंगेक हायकोर्टान वयचें पडटा, अदरवायज कोर्टाचो न्याय येसर रावचो पडटा. तो पर्यंत ताका सांगलां मातशें राव म्हणून. पण जे आमची कंप्लेनी आसा ती कंप्लेन ह्या दोगांचेर आसा. हे जे दोग जाण आसा हे त्या घरांत थंयसर कितें करताले? ऑफिशियली ड्युटीचेर इन युनिफॉर्म. आनी ती बीन SDPOची गाडी त्या टायमाचेर SDPO भितून नाशिल्लो. सो कोणाच्या गायडन्सा अंडर जर गेल्ले काय हे स्वता वचून थंयसर कितें तरी हे तेंचे कडसून पयशांची बॅगां हाडटा, काय हे तेंचे सोयरे धायरे कोण लागता, काय हे तेंची जावय बीन जावपाची आसा, हें आमकां कळपाक जाय. पब्लिकेक त्रास जाता, आज जे जो सफर जाला ताका त्रास जाता आनी तितून जर हो जर अशें जर घटना घडटा आनी अशें जर पुलीस वचोंक लागले जाल्यार पुलिसांचेर आमी कसो विश्वास दवरपाचो? कंप्लेनी जर घातले जाल्यार ते पुलीस थंयसर कित्याक पावले? सो अशें कसलें सेटिंग चल्लां आनी ही बॅगां कित्याक लागून उखल्ल्या आनी कोणाक व्हरून पावयल्या? एक तर हेंच्यांनी आपूण दवरला, जे खंय तरी पुलीस एक्सटॉर्शन करता हे दोगूय जाण, जाल्यार आमकां ते कळपाक जाय. सो पुलिसांनी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय, जे DGP आहा तेंच्यांनी. हे तुम्ही आता सारखी 2023 केस आणि RTI मेळपाक सादारण वर्सभर गेले, इतके परत आनीक वर्सां सादारण आयज तुम्ही परत प्रेसा फुडें येयला, इतको उशीर कित्याक लागलो? कित्याक की आमकां जी अपील आसा, जेन्ना आमी कंप्लेंट फायल केली, RTI मारली, ती RTI तांकां ट्रान्सफर करपाक एज पर RTI हितूनसून प्रॉपर हेका ट्रान्सफर करपाक टायम गेलो. ताज्या उपरांत DYSPन हें केलें, तेणें आपले रिप्लाय दिले. तेंच्यांनी सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर दिवंक ना आमकां जे जाय आशिल्ले ते. जो आमचो मुद्दो आसलो पळय, ही गाडी थंयसर कितें करताली आनी हे दोग जाण थंयसून बॅग घेवन येयला पळय, हे कित्याक लागून थंयसून? सो हे जेन्ना आमी मागले तेन्ना आमकां उडवा उडवीची उतरां गावली. सो आमकां अपीलाक वयचें पडलें. फर्स्ट अपीलेट ऑथॉरिटी इज द SP. सो आमी तेजे कडेन घातले, ताजे कडसून आमकां उत्तर गावून ताणें सांगलें तुमकां जाता तें करा, तुमी फुडें वयता फुडें वचा, जे कितें करूंक जाय तें करा. त्या प्रमाणे आमी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनान गेले, गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन. थंयसर हियरिंगाक मातसो टायम गेलो. सो करता करता आमकां जे इन्फॉर्मेशन जे आसलें तें करेक्ट हेजेर गावलें. आफ्टर 1 year जस्ट आमकां 1 म्हयनो जाला इन्फॉर्मेशन गावला आनी तेज्या उपरांत आमी कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. सो तुमचें नांव कितें आमचें? जितेंद्र वांयगणकर. तुमकां ह्या बाबतींत कितें सांगपाचें आसा? ह्या बाबतींत सांगचें म्हटल्यार मोस्टली सांगचें इम्पॉर्टंट म्हटल्यार ही जी गाडी आहा, त्या गाडयेन जे दोग जाण पुलीस येवन जे गेल्या बॅगां घेवन, हे बॅगां तेंच्यांनी व्हरोन कोणाक दिली ते रातीक? त्या बॅगांनी आसलें कितें? आनी जर इतकें घडोनूय जर जिवबाद दळवी जो आसलो तो म्हापसा जेन्ना आमचेर FIR जाल्ली, जे फॉल्स एलिगेशन्स करून आमचेर FIR घालून आमकां जे अरेस्ट करून जे भितर उडयल्ले, तेज्या नंतर तो पेडण्या ट्रान्सफर जाता आनी तेजीच गाडी तेका अलॉट जाल्ली आहा, तीच गाडी परत सडयान येता त्या घरान. आनी हे मनीस येवन जे बॅगांची पयशांची बॅगां घेवन वयता, ह्या बद्दल दिवपाक कांयच खबरूच ना काय तो जाणां इन्फॉर्मेशन दिवंक सोदिना. वांयगणकर बाब, तुमचो नेमको ह्या केसीचो कितें संबंद?
सांगचे म्हटल्यार ही जी एक आमच्या शेजाऱ्याक जी मायकल लोबो आनी सिसिलिया लोबो म्हणिल्ली हाऊस नंबर 321-4 ड्रॉपा वाडो सोडिया, ही कोण तरी भायली मुंबयसून येवन आमच्या शेजाऱ्याक एक जागो घेता आनी ती जागो विकत घेवन ती घर बांदता. घर बांदता आसतना आमचो काय त्या घराच्या भायले सायडीन थोडे फातर आनी कितें आहा तो जागो आमी यूज करताले. थंय आमचे फातर सगळे सामान आसलें ती आमकां न सांगता काडून बुलडोजर हाडून ते भायर उडयता आनी वयल्यान आमकांच शाणपणां सांगता. आमच्या भावाचे बायल एक गाणी संवता की तुमी हांगा येवंक नाका, हांगा तुमी सारन मारूं नाका. गाणी संवता म्हणून बायलेन भावाच्या वचून तेजी पंचायतीन कंप्लेंट केली. पंचायतीन तांकां आफोवन सांगलें एक तर तुमी इलिगल घर बांदल्यात, इलिगल गेट ओपन केल्यात, तरी आसतना तुमी तांकां गाणी संवतात ते मातशें बंद करात. आतां हो जो इमेज घेवपाक ते हांटीन जी आहा ती सिसिलिया लोबो जी म्हणटा पळय एकदम क्रूर अशी बायल ती, म्हणजे गांवांत पासून आयज ताका लोक पिशे अशें ते बायलेक म्हणटात कारण तेजी भोंवपाची जो कॅरेक्टर आहा पळय ती सारको ना. सो तेजेर ती बायल आतां कितें करता आमकां कशी तरी त्रासान घालपाक आमच्या भावाक टार्गेट करता. म्हणजे आमचे कांय बंगले न्ही, आमची ओपन घरां. तो भाव कितें एक्टिविटीज करता, तेजी बायल कितें एक्टिविटीज करता, हे सगळे तांचे व्हिडियोज काडटा. आनी असो तेंच्यांनी एक व्हिडियो काडलो तो चेड्यान वयर टॅरसीर रावन ते हांटीच्या चेड्यान वयर रावन असो व्हिडियो काडलो की त्या भावाक पासून खबर ना हो आपणाक ट्रॅप करता म्हणून. म्हणजे तो ज्यो वेयर एक्टिविटीज रावन करतालो तश्यो भावान केल्यो आनी भावाचेर तेंच्यांनी फॉल्स एलिगेशन करून आपणाचेर ती हांटी कंप्लेंट करता ते रातीक की ती आपणाचे आपणाक पळोवन वल्गर गॅस्चर करता आनी मॉलेस्टेशन केस तेजेर फायल करता. व्हिडिओ जो आहा तो समवेर इन सप्टेंबर काय ऑक्टोबर 2023. आता ती कंप्लेंट करता नोव्हेंबराचे 19 तारखेर 2023 चेडवाक आपल्या भायर दवरता. भाव आमचो येता तो पळयता, तेज्या वांगडा बेश्टेच आर्ग्युमेंट करता. म्हाज्या भावान ते राती कांयच करूंक ना. तेज्या वांगडा आर्ग्युमेंट करता आनी पोलिसांक आफयता, फोन मारता. पोलीस येता, भावाक आफोवन व्हरता. हांव न्हिदलोलो आसता, म्हाका धाकटो भाव फोन करून सांगता की भावाक आमच्या पोलिसांनी आफोवन येला. आमी म्हणलें या पळोवपाक. जेन्ना हांव भायर येता म्हापसा पोलीस स्टेशन, जेन्ना हांव भायर येता कपडे घालून गाडी स्टार्ट मारपाक, भावाचे बायले विचारूंक जेन्ना हांव गेलो कितें जाल्लें ते म्हणलें कांय जालें ना, पोलीस येयले आनी तांकां आफोवन येला. जेन्ना हांव गाडी स्टार्ट मारपाक येतालो पळय ते माण्टीची भुरगीं वयर ओपन टॅरसीर 10-10:30 म्युजीक घालून नाचता आनी म्हाजेर हो कॅमेरा धरला. म्हाजेर कॅमेरा धरला म्हणून हांवें गाणी चोवल्यो. तो व्हिडिओ तांच्यांनी पोलीस स्टेशनार धाडलो. जेन्ना हांव ते पोलीस स्टेशनार पावलो तेन्ना तो PSI आसलो सुनील पाटील म्हणून. तो म्हणलो अशें अशें घडलां. साहेब म्हणलो आमच्या घरांतलो व्हिडिओ. तांकां म्हटलें कसो रायट आसा आमच्या घरांतले व्हिडिओ काडपाक. तुका जर गरज सारकीच तर सरळ इन्क्वायरी करूंक जाल्यार आतां म्हटलें सकाळची 4 जाल्या, 11 सुमार आफोवन येयल्ले, करता करता रातची 4 जाली. सकाळीं म्हटलें यो हेजेर म्हटलें सारकी इन्फॉर्मेशन कितें तुका मेळटा तेजेर म्हटलें सारकें क्लियर म्हटलें स्टडी कर. तेजे नंतर तुजो कितें प्रोसिजर आहा तूं कर. ना म्हणल्यार तुमकां म्हणलो आतांच भितर उडयता तुमचेर FIR. तूं म्हणलें सांगून तर आयकना जाल्यार म्हणलें तूं कर. आमचेर FIR केली, आमकां ते रातीक अरेस्ट केले, सकाळीं व्हरून काडले सेंट्रल जेलीन. दुसरे दिसा आमी बेल बी काडून कोर्टानसून भायर सरून येयले. तेज्या नंतर कांय 2 दिसांनी हो म्हटलें इन्स्पेक्शनाक येवंक ना म्हणून हांवें म्हाजो सेल्फ कॅमेरा घालून घराचो व्हिडियोज काडले आनी ते व्हिडियोज काडून एका म्हटलें व्हरून दाखयतलो तेंचें घर आमचें घर मदीं डिस्टन्स कितको आसा हेजें म्हटलें प्रूफ व्हरून ताका दाखयतलो. आनी ते आंटीनी बी परत खास घातली आनी पुलिसांक आफयलें आमच्या घराचो व्हिडियो काडटा, गाणी संवता. जेन्ना हांव पुलीस स्टेशनार गेलो तेन्ना तो सुनील पाटील म्हणून आसलो PSI येयलो आनी म्हणलो तुजेर कानपाट्यार उखलून मारतलो आनी म्हाका धमकी दिवंक लागलो. हांवें म्हणलें साहेब कितें जालां? तेंच्या घराचो म्हणलो तूं कित्याक व्हिडियो काडटा? हांवें म्हणलें तेंच्या घराचो काडूंक ना, तूं म्हटलें इन्स्पेक्शनाक येवंक ना म्हणून तुका दाखोवपाक. हांवें म्हणलें फ्रंट कॅमेरा घालून म्हाज्या घराचो व्हिडियो काडला. हो म्हटलें पळय. सुनील पाटीलान ते एक्सेप्ट केलें, तांकां तेणी दाखयलो म्हणलो तेंच्या आपल्या घराचो काडला फोटो. हे घडले नंतर ती गेली. हो सुनील पाटील कितें काय म्हटल्यार तूं जाणाय काय म्हणटा, हे म्हणटा लोक गू खाणारे म्हणटा, म्हाज्या खांदार हात घातला आनी म्हणटा आपूण म्हणटा तुका सपोर्ट करता जाता तितको आनी तूं म्हणटा जेन्ना आपूण व्हडल्यान उलयता न्ही तेन्ना तूं व्हडल्यान उलोव नाका, तूं लो राय. साहेब म्हणलें तुमची नाटकां म्हणलें आमकां खबर ना, आमी म्हणलें पोलीस स्टेशनार केन्ना येवंकूच ना. जालें. दुसरे दिसा हो वचोन कितें काय म्हटल्यार डेप्युटी कलेक्टरान म्हाजेर चॅप्टर केस घालता की हांवें फिल्दी वर्ड्स दिल्या म्हणून. हो मॅटर जालो सगळो. तेज्या नंतर आमी दिलायलाक आमदाराक बी वचून हो मॅटर सगळो सांगलो. आमदार वचून जिवबा दळवीकूय सगळे कॉम्प्रोमायज करून सगळे सारकें करून घे अशें आमदारानूय जिवबा दळवीक म्हापसा वचून सांगलें. जिवबा दळवीन सांगलें की बरें आसा तुमचोच PI आहा सिताकांत नायक PSI हाका सांगून तुमकां दोगांयकूय आफोवन आपूण हें सगळें कॉम्प्रोमायज करून ताचेर चार्जशीट बी कांय करिना नाजाल्यार हांगा विड्रॉ करून घेता. तो मॅटर थंयसर ताचेर कांय फिडबॅक मेळ्ळी ना, ते थंयच उरलें. तेज्या नंतर कांय दिसांनी ती गाडी येता
ही जाता जे तुमकां जे फुडलें सांगलां पळय तें. आतां थंय जिवपा दळवी आमदाराक कितें सांगता, तुमी म्हणटा गांवचे लोक आनी सरपंच बी सगळे मेळून त्या जॉन एंड डॉमनीक म्हणून 5 पिलर चर्च आहा ताका सपोर्ट करता. साहेब म्हणलें तो आमचो बरो शेजारी. जेन्ना हांव ताका RTI जेन्ना तो म्हाका रिप्लाय दिता ही आपली गाडी बी म्हणून पेडणेसून, तेन्नाय थंय म्हाका तो आफोन व्हरता आनी सांगता तुमी म्हणटा गांवचे लोक आनी पंचायत मेंबर्स ताका म्हणटा 5 पिलर डॉमनीक आहा ताका तुमी सपोर्ट करता. साहेब म्हणलें देवसाय म्हणलें आमदाराच्या फुडल्यान तुमी म्हणलें हेच सांगलाय, तुका म्हटलें खरेंच दिसता जाल्यार म्हणलें तूं प्रूव कर. हे तूं पळय म्हाका कितें सांगताय, तुका लागून म्हणलें हांव अख्ख्या गांवांक उलोव मारता. आमी म्हणलें ग्रामसभा घेवया. ते ग्रामसभेक म्हणलें तूं यो आनी तूं सांग खंयचे खंयचे गांवचे लोक ताका हें करता, हेल्प करता आनी कसले बाबतींत ताका हेल्प करता. हो मॅटर म्हटलें वेगळो आनी हो मॅटर म्हटलें वेगळो. आतां म्हटलें जें कितें घडलां पळय हेजेर म्हटलें सगळें म्हटलें तुज्या हातीन आसतना तुवें म्हटलें हेजेर म्हटलें कांयच एक्शन घेवंक. बरें, तुमची मागणी कितें आसा? मागणी आहा सरकाराची, जे आमकां हॅरेसमेंट जाला विनाकारण, जो त्या आंटीन तो व्हिडिओ प्रोड्यूस करून जे आमचेर फॉल्स एलिगेशन्स करून जे अन्याय जाला त्या व्हिडिओचेर सारकी थरड इन्क्वायरी करपाची. आनी ही जी सिसिलिया लोबो आनी मायकल लोबो हा म्हणटा पळय हांचेरूय सारकी सरकारान चवकशी करपाची की ऑफिशियल गाडी हाडून ते पुलिसांक आपल्या घरा. दुसरो विशय म्हाका आतां तुमी जी आतां फोटो दाखयला म्हणजे हेची फुटेज तुमच्या कडेन ऑलरेडी आसा. जेन्ना ही गाडी जेन्ना येयली तेन्ना 2 जे पुलीस कॉन्स्टेबल म्हटले पळय जेन्ना घरान भितर गेले तेन्ना ते बेश्टे हातीन गेल्ले काय वयतानाच बॅग घेवन गेल्ले? वयताना बेश्टे गेल्या आनी येताना 2 बॅगा घेवन भायर सरलेले आसा आनी ते बीन युनिफॉर्मान आसा. हे इंचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय की जेन्ना हे ऑफिशियल भितून वयता ते लोक कोण, ज्यांच्या घरान गेला पळय ते लोक कोण, वेदर दे आर कमिशनर ऑर रिलेटेड टू द पुलीस डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जे जावं आमचे सेंट्रलाकसून आसा जावं आमचे गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा अशा जाग्यार वचून दिला. म्हणजे भितून SP आसूं शकता कित्याक सिनियरिटी आसपाक जाय भितून. तशें जर कोण आसा जाल्यार ते आमकां कळोवपाक जाय. ना जाल्यार हे 2 जे कॉन्स्टेबल आसा IRBचो आनी जो गोवा पुलीस हे आमचे कोण ते अमित पार्सेकर आसा होमगार्ड, गोवा होमगार्डाचे आहा पळय तांचेर दोगांचेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय. डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की जी बॅगां घेवन येयल्या ती कसली आनी ती बॅगां व्हरून खंय पावयल्या कोणाक आनी तुमकां हे डायरेक्शन जर कोणी दिला जाल्यार त्याची इन्क्वायरी जावपाक जाय. कोणें डायरेक्शन दिलें हें उखल म्हणून आनी तुमच्या ऑफिशियल बुकाचेर कित्याक लागून ना. कित्याक आमचे कडेन जेन्ना आमी इन्फॉर्मेशन मागलें तेन्ना इन्फॉर्मेशनान खंयसरूच दिवंक ना हो लॉग बूक तेंचो. सो लॉग बुका प्रमाणे आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन ना की तेंची गाडी जी आसा ती मडगांवा रवींद्र भवनान चलताली ती डायरेक्ट पेडण्या दाखयला. इन बिटवीन ही गाडी जी भोंवता पळय न्हू ही कोणाक लागून भोंवता. पुलीस अशेंच कितें तरी करतात काय रात जाल्या उपरांत होय हांगा प्रश्न निर्माण जाला. सो हेचेर जे आमचे गोंय राज्य CM आहा होम डिपार्टमेंटाचे डिपार्टमेंट तेंचे कडेन आसा सो तांच्यांनी हेचेर थरड इन्क्वायरी करपाक जाय की पुलीस गाडयेचो मिसयूज कसो करता आनी कित्याक लागून करता आनी कोणा लागून करता. काय भितून खंय तरी आनीक कितें भितून गूढ लिपलेले आसा जे भायले आजकाल तुमकां खबर आसा की जायते डकैत जाता आनी कितें जाता तेंच्या हप्त्याक आसून उखलपाक तयारी चलता. हे बीन आमकां हांगासर प्रश्न निर्माण जाता. सो आमचो प्रश्न आसा की थरड इन्क्वायरी जावची. येस, थँक्यू सो मच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.